अखिल गोय क्षत्रिय पागी समाजान आयोजित केल्ली पारंपारीक नुस्तेमारी सर्त पागीर मार नुस्तेकाड काणकोणच्या राजबाग दर्यावेळेर उमेदीर जाली। समाजातल्या वेगवेगळ्या पिरायेच्या गटातल्या सर्तकांनी या कार्यावळीत वांटो घेतलो आणि पारंपारीक संस्कृताय तिगोवन दवरपाचो संदेश दिलो। फुडले 2 दीस वेगवेगळी सर्तीचें आयोजन केला। मजगती राजबाग खाडीच्यो प्रश्न अजून सुटूंक नाशिल्ल्यान थंय ट्रॉलर आणि नुस्तेमारी बोटीक वचपाक आडखळ निर्माण जाता, देखून सरकारान बेगोबेग लक्ष घालचें अशी मागणी अखिल गोवा पागी समाजान केला। अखिल गोवा क्षत्रिय पागी समाजाच्या वतीन आयज राजबाग तारीर हांगा पागीर मार नुस्तेकार ह्या खाडीचेर स्पर्धा तेणी दवरली। आयज आनी फाल्यां अशे 2 दीस तांची अखिल गोवा पातळीचेर पागी समाजाची स्पर्धा, भजनी स्पर्धा, मागीर ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन अनेक आसा। पूण तांचो जो पारंपारीक व्यवसाय हा पागीर मार नुस्तेकाड हो ह्या तारी वयल्या राजबागच्या खाडीर आसलो। सकाळ सावन 7 वरांचेर सावन ते पाखताले, पूण दुर्दैव त्या हितून भितर तांकां नुस्तें कांय व्हडलें मेळना म्हळ्यार 2% सुद्दां मेळना। त्या वेळार तांकां विचारलें, त्या वेळार तांणी सांगलें की ह्या खाडींतल्यान पुराय खाडींतल्यान व्हडल्यो ट्रॉलर बोटी येवपाच्यो आयज ती पुरायपणान बंद आहा। सरकारा कडेन तांचो यत्न चालू आसा, पागी समाज म्हण ते सरकारा कडेन वयतात, पूण अत्यंत निराश अशा अवस्थेन ताणें सांगलें की आमचो प्रयत्न हो चालू आसा। भविष्यकाळान ही खाड जावप अत्यंत गरजेची आसा। ही खाड जर जायना जाल्यार पागी समाजाचो पारंपारीक जो धंदो आसा ट्रॉलर किंवा ज्यो बोटी येवप ह्यो पुरायपणान बंद जातल्यो। सरकारान ताबडतोब ह्या विशया कडेन लक्ष घालचें अशें अखिल गोवा पागी समाजाची मागणी आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर सोयरू कुमार।